सांजाव आज आमच्या विवाह सांजावांक आम्ही सेकंड टाइम आमच्या ओल्ड गोवन जावचे जे आम्ही घडयता एलिवेटर तो सेकंड टाइम आमचो हो विवाह सांजाव आम्ही मनयता. मोठ्या संख्येन तुम्ही लोक येयल्ले आसा आणि मातशे थोडोसो टाइम जसो जसो वयतलो तेन्ना आनीकूय भरपूर लोक येतले आणि हांव चडांत चड देव बरें करून आमच्या मुख्यमंत्र्याक डॉक्टर प्रमोद सावंतान कारण आमकां सेकंड टाइम गेल्ल्या वर्साक पयले फावटी सांजाव आमी सेलिब्रेट केल्लो आमच्या रोहन गोंयचे टुरिजम मिनिस्टर म्हाजो मित्र तेणी आमकां बरो चान्स दिलो. इवन मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें ह्या फावटी तुका आमी दिता सो कंटिन्यू आमकां हो सांजाव हांगा करपाक आमकां तांकां खूब मदत आमचे मदीं आसा आमचो डायरेक्टर सुनील IAS ऑफिसर टुरिजमाचो त्याच बरोबर काळे आणि बाकीचे सगळे ऑफिसर आणि हांगा सगळे जमिल्ले माझे विवाह सांजाव सेलिब्रेट करपाक माझे मित्र आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पॉइंट मेंबर आणि तसेच सगळे प्रेमी आमचे आज बरे आमचो खरोखरच आमकां अनेक आमचो अभिमान जाता कारण आमकां परत एकदा सांजाव मोठ्या उत्सवान करपाक मेळटलो. आता लोक येवपाक स्टार्ट जाल्या कमीत कमी म्हाका दिसता आज 10 ते 15 हजार तरी लोक हांगा जातले कारण आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल जे दाखोवपाक लागून जेवण म्हण सांजा म्हण बाकीचे खूबशे आयटम आख्खे गोंय कडल्यान लोक येतले आनी हेजो आस्वाद घेवपाकूच जाय कारण जे खरे आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल कितें आसा जेवण म्हण बाकीचे सुंगटाची किसमूर म्हण बाकीचे सगळे ते आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी स्टॉलांनी आमच्या महिला मंडळांनी जे जे स्टॉलां घातल्या तांकां सगळ्यांक आमी परत एकदा चान्स दिला की आपले तरी हे दाखोवपाक लागून त्याच बरोबर तुम्ही असोच तुमचो आनंद आणि अशेंच तुम्ही हांगा एवरी इयर येवचे कारण आम्ही असो तो प्रोग्राम बरे मोठ्या संख्येन व्हरतले. परत एकदा आमचो टुरिजम मिनिस्टर आणि मुख्यमंत्र्याचे देव बरें